Go Natty. Start. Yeah, bye. Go. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आडगां तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, वाकानी तुका जेसू, या दिसा पासत, हे घोडये पासत, पवित्र आत्म्या, हो दीस तुवेनूच घडोवन हाडला आनी आमकां सगल्यांक तुवें एक एकल्याच्या नांवान हांगा आपयल्यात. पवित्र आत्म्या, आमकां तुजी गोठायेन भर आनी ह्या तुज्या उतराक पाळो दिवंक आमकां आदार दी. जें कितें भावाच्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मा उलयता तें खरेंच तुजें उतर. पवित्र आत्म्या, आमचें जिवीत पवित्र आनी भाग्यवंत जिवीत जिवंक गरजेचें. ह्या निमण्या दिसांनी आमी चोत्रायेन रावंक जाय, कित्याक जेजू परतो येवचो आसा ह्या संवसारांत. नाजाल्यार आमचें निसंतोन जातलें. आमी आत्म्यान, मोनान आनी कुडीन खरेपणी भाग्यवंत जावन आमचें जिवीत बदलूंक जाय. पवित्र आत्म्या, आमकां गोटाय दी ह्या तुज्या उतराक पालो दिवंक, स्वतान चलोंक आनी उतर दीस आनी रात ताचेर नियाळ करूंक. त्या उतराचेर चलोंक तेन्नाच आमचें जिवीत फळादीक जातलें आनी आमकां जैत मेळटलें. हे मागणें हांव कोत्तां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Amen, amen. जेजू कारगां. जेजू कार. जेजू कारगां. म्हणटच तुमच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक येवकार ह्या जाग्यार. आयज आमी पयली शिकोवन घेवया, कित्याक म्हाका बेगीन वचोंक जाय. Praise God. म्हणटच आमी कालच्या बुधवारा दीस आमी शिकताले हांव की निमाण्या दिसांनी खूब लोक आमकां फटोवपाक येतलो, पळय की ना. Hoy. निमाण्या दिसांनी खूब लोक फटोवतलो आनी दुसऱ्यांक फटयतलो. आमी फटोवतल्यांव आनी लोक आमकां फटयतलो. म्हणजे आमी फटोवतल्यांव आनी आमी दुसऱ्यांक फटयतल्यांव अशें घडटलें निमाण्या दिसांनी. हें जेजून आमकां पयलेंच सांगलां मातवाचो 24वा विसवो. म्हणटच जेजून सांगला जाल्यार हें घडटा की ना ह्या दिसांनी. लोक फटोवता आनी दुसऱ्यांक फटयता. आतां खूब लोक जो फटयता तो नको लोकांक फटयता म्हणून, कित्याक जो कोण देवाचें उतर नको, सोत नको, तो आपूण दुसऱ्यांक फटयता. तो नको आपूण फटयता म्हणून. समजता तुमी हांव कितें सांगूंक सोदतां तें? जेन्ना जेजून सांगलां निमाण्या काळार वा निमाण्या दिसांनी जेन्ना तो परतून येवपाचो आसा, लोक फटोवतलो आनी दुसऱ्यांक फटयतलो. पूण आमी चोत्रायेन रावपाक एकदम गरजेचें. आनी आमी कशे भाशेन चोत्रायेन रावंक जाता, कशे भाशेन आमच्या चोत्रायेन रावंक जाता, कोण म्हाका सांगूंक शकता? कालचे फाटी शिकयता, कालचे फाटी आमी शिकले हांव. म्हणटच उतराचेर नियाळ करून, परतोन बाय नेटी, उतराचेर दीस आनी रात नियाळ करून तें पाळून, उतराचेर दीस आनी रात नियाळ करून आमी तें उतर पाळूंक जाय. बिश्टें नियाळ केलो फायदो ना. हांव जाणें पोरूं, आतां आमी पोरूं न्ही, ह्या वर्सा आमी वर्साच्या वर्सा बॉम्बे आदवेंताचो रितीर कोत्ता आनी पास्कांचो रितीर कोत्ता. म्हणजे पास्कांची परब जावचे आदीं आमी कितें म्हणटा, कोरेजमाचो कोत्ता. सान पावलो, सेंट पॉल्स, बँड्रा फुडल्या म्हयन्यान आमचो रितीर जातलो परतून आदवेंताचो रिट्रीट. म्हणटच वर्साच्या वर्सा आतां 3 वर्सां जालीं आमी तो रितीर बॉम्बे कोत्ता. म्हणटच जेन्ना तिचो रितीर कोत्ता पोरूं, ह्या वर्सा पोरूं न्ही, ह्या वर्सा मार्चान आमी जेन्ना
क्वारेजमाचो रितीर केल्लो हांगा बँड्रा सेंट पॉल्स बँड्रा आमकां एक आमंत्रण मेळ्ळें की वचपाक क्लॉइस्टर्ड नन्स अंधेरी. Ah, क्लॉइस्टर्ड नन्स अंधेरी. आता आमच्या गोंयांत तुमी जाणो की आतां तुमी एअरपोर्टा कडेन येतात जाल्यार चिकाली एक क्लॉइस्टर्ड नन्स म्हणून आहा. तुमी केन्ना पळयलां? ती भायर सरनाय ती न्ही ब्रदर. ती भितर आसताय. येस. क्लॉइस्टर्ड नन्स तुका पळोवंक जायना तांकां. ती No. भायर येनात, ती फकत भितर कितें करतात, मागणें करतात. सारकें? होय. वय की ना? होय. म्हणटोच होय ब्रदर. हय आमकां आमंत्रण मेळ्ळें तांकां उलोवपाक. आनी कशे भाशेन आमंत्रण मेळ्ळें हांव नकळो. कित्याक ती कोणाकूच मेळना, फकत ती पाद्रीक मेवतात. आनी पाद्रीक मेळोंक जाय जाल्यार तिचो एक 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 केज को आसता, ती ते वटेन आसतात आनी मीस हे वटेन आसता. आनी मागीर इल्लें दार उक्तें करतात आनी पाद्री मागीर बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हणून दिता. म्हणजे ती तोंड बंद करून रावतात. पूण हांव नकळो म्हाका कसो चान्स मेळलो तो थिंचो तांकां देवाचें उतर शिकोवपाक. पूण ती सगळीं आपलें तोंड जी आमची मुस्लीम लोक पारदा घालतात न्ही, पारदा घालतात, ती आसली ते वाटेन हांव शिकयतां. आनी 15-20 मिनटां जाल्या उपरांत ताणें तो आपलो पर्दो काडलो. आतां म्हाका तोंड पळोवंक जाता. आनी जेन्ना हांव तांकां उतर शिकयतालो 15-20 मिनटांनी हांवें ताका सांगलें, सिस्टरी तुमचे मदें कोण तरी आहा जो कोण बरो ना, कोणाक पिडा आहा, कोणाक कसलें दुयेंस आहा. आनी थिंचर सुमार 10-12 आसलीं. चड ना तांचें काम फकत मागणें करपाचें. तांकां कोण रांदता, तांकां सगळें कोत्ता, कपडे धुता, ती फकत मागणें करतात. म्हणटच हांवें तांकां विचारलें, सिस्टर कोणाक पेकोणी दिवपाक जाय, कोणाक पेकोणी जाय? सगळ्यांनी हात वयर केलो. हांवें म्हणलें, अरे ही सगळीं बागेवन सगळ्या पासून मागणी करता लागता संवसाराक, ही आतां कशी पातक करतली? ही कशे भाशेन एकामेकाक पातक हांचे बदें कशें येतलें? ही फकत मागणें करता. वय की ना? जो कोण फकत मागणें करता, बाजारान वचना, कोणाक गायो सोना, कोणाचे प्रॉपर्टीन पडना, कोणाचो आधार कार्ड करूंक जाय, लायनीन रावना, कसलेच गाडी चलोवना, कोण तांकां कटींग बिटींग करना, थिंचर बसून मागणें करता. ती पातकी जावंक शकता? हांव विचारता तुमकां, ती ना. पातकी जावंक शकता? ना. पळय बाय म्हणटा ना. म्हणटा कोण मागणें करता ती केन्नाच पातक करिनात. सारकें न्ही? बरें आहा. काय पडटाय ब्रदरां पातकान. बरें आहा. बाय मारया म्हणटा जाल्यार बरें आहा. आमीच पातकी, आमी हांगा येता, ती येता, कोण तरी आमचे भितर कितें तरी केटकीट करता. आमी सदांच ऑन द मूव आसता. आमी पातक करूंक शकता. ती पातक करून कशी शकतली? म्हणल्यार सगळ्यांनी हात वयर केलो. म्हणलें बरें आहा सायबा, हांकां ही आख्ख्या संवसारा पासून मागणें करतात, हांकां न्ही कसलें दुयेंस आसतलें? म्हणून हांवें विचारलें, सिस्टर तुका कितें जालां? म्हाका आयकोंक जायना म्हणून लागली. बरें आहा. तुका आनी कितें आहा? म्हजें सगळें म्हाका कॉलर आहा, म्हाका स्पॉन्डिलोसीस आहा. कोणें म्हणलें म्हाका व्हीलचॅरार आहा, म्हाका चलोंक जायना. कोणें म्हणलें आनी कितें म्हजो दुसरो कान चलना. दुसरी मनीस आली आनी म्हाका आयकोंक जायना. हांवें म्हणलें आरे ही सगल्यांक कितें तरी आहा आनी हांकांय दुयेंस आहा आनी कशे भाशेन ही दुसऱ्या पासून मागणें करतात? भाव भयणीनो, म्हजे कडेन कितें आहा जाल्यार म्हज्यान दिवंक जाता की ना? होय. म्हजे कडेन कितें आहा जाल्यार म्हज्यान दिवंक जाता. पूण म्हजे कडेन कितें ना जाल्यार म्हजे भाशेन कशे भाशेन मागणें करूंक जाता? कशें म्हाकाच पीड आहा, म्हाकाच त्रास आहा आनी हांव मागणें करता आख्ख्या संवसारा पासून तांकां पेकोणी दिवपाक. हें कशें जातलें? आय कॅन ओन्ली गीव वॉट आय हॅव. सारकें? होय. म्हज्यान म्हजे कडेन कितें आहा तें म्हज्यान दिवंक जाता. हांवूच दुयेंत आहा जाल्यार, हांवूच पिडेर आहा जाल्यार म्हज्यान कशे भाशेन दुसऱ्या पासून मागणें म्हाका कन्विक्शन ना की देव म्हाका बरो करतलो, कित्याक म्हजेच पेकोणी जावंक ना. सारकें? वय की ना? म्हणटच बरें आहा. हांवें म्हणलें तांकां, तुमकां सगळ्यांक पेकोणी जाय की ना? बरें म्हणलें. तुमचे मदें ही पेकोणी हांवें मागीर सांगलें की जेजून पेकोणी दिल्या
पेकोणी आमकां दिल्या कित्याक जेजूच्या काळांनी आमी बरी जाल्या. थोडी जाणां ही पण दिल्या आमकां मागणी करपाची गरज ना कित्याक ती मागणी करपाक सोयी जाल्या न्ही. जेजू तांकां बरो कर, ही आमकां रिक्वेस्ट आयला, तांकां बरो कर, पापसाक बरो कर, तो मातसो व्हीलचॅरार ताका मातसो घोट कर, ताका चलोंक दी, हे मागणी करता आमी. आनी तूं म्हणटा आमकां बरो केला. सामकी सिंधीत पडली न्ही. बरो केला आनी आमी मागणी करता बरो कर, हें आनी कितें. बरें सजमणी दिली की जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या, आमी फकत आर्गां घेवंक जाय. तेच्या फुडें हांवें ताका विचारलें, तुमच्या मदें कसलेंच दुस्मानकाय आहा, कसलेंच कोणाक बोगसणें दिवपाचें आहा. आनी भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता कित्याक तांच्या मदें फकत 10-12 जाणां आसलीं. ती एकामेका मदें उलयनासलीं. त्यो ज्यो माद्र्यो एकामेका कडेन संवसारा पासत मागणी करतालीं, ती एकामेका कडेन थोडीं जाणां Ah, उलयनासलीं. that's what it is. Praise God. अर्घा जेसू. हालेलुया, हालेलुया. आतां समजा एकामेका कडेन मागणी करिना जाल्यार म्हणजे थंयसर कोण आहा? देव आहा, सैतान आहा? सैतान. हांव बोगसणे दिनासतना रावत जाल्यार देव म्हजे मागणी आयकतलो, सैतान येतलो ताका म्हाका तालावन दिवपाक? हांव विचारता तुमकां, भाव भयणीनो, जेन्ना हांव कोणाक बोगसणे दिनासतना रावता आनी हांवें कितले मागणे केले, 12 सुंकरार 13 ब्रेस्तार केले, सद्दां मिसाक गेलो, एकूच तीर्स न्ही, 4 तीर्स केले, दुखाचे, संतोषाचे, आनी कोणाचे, शांत, ऑल ग्लोरियस, जॉयफुल, मिस्ट्रीज ऑफ लायट अँड सॉरोफुल, सगळे 4 केले. नोवेना केली, लादाय केली, आतां ऑक्टोबराचो म्हयनो सायबीण मायचो, सायबीण गेली, सगळें केलें. पूण बोगसणे दिनासतना जाणां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, म्हजे क्लासीन रेग्युलर क्लास जी चलता 4 एकली म्हजी भयण गोवायकी दिताली. आनी गोवायकी म्हणल्यार कसली, ती म्हणूंक लागली, जाणे ब्रादर, म्हजो शेजारी म्हजे कडेन उलयना. आनी ह्या दिसांनी सायबीण माय, ऑक्टोबराच्या दिसांनी सायबीण माय जाता. जेन्ना म्हज्या शेजारीक कळ्ळें की सायबीण म्हज्या घरा येता, ती म्हज्या हातांतली सायबीण घेवपाक तयार ना. आयकतात तुमी? ती आपल्या शेजाऱ्याक हाताक ओडसून सायबीण मायचो इमाज आपल्या घरांत घेवंक तयार ना. कोणें सांगलेलें? कोण हांगा आहा क्लासीन? हांव नकळो हांगा क्लासीन कोण आहा जाल्यार, कोणें म्हाका दुसरे क्लासीन सांगलेलें. आनी तिणें म्हणलें, ब्रादर, हांवें कितें केलें? हांवें ती म्हणटाली म्हणून म्हज्या हातान घेवची ना म्हणून हांवें कितें केलें? हांवें म्हणलें, सायबीण माय तिच्या घरा व्हरोनी आनी हांव तिच्या घरा कडसून येतां. आनी जेन्ना ती त्या घरा गेली, जेन्ना तिचो टायम येयलो, तो लिडर आसलो त्या पॅरिस कावन्सिलान, त्या बायलेन सांगलें, हे बायले, कित्याक ती वचपाची नासली, कित्याक उलयनासली म्हणून, ती बायलेन प्रे ग्रुपान सांगलें, ये भयणी, तूं तेर्स कर, तूं लीड कर आपल्या दुस्मानाच्या घरान, जी ती बायल ह्या हातान ती घेवपाक नासली. आनी तिणें तेर्स केलो. ती म्हणपाक तयार नासली, तेर्स केलो आनी थंयसर देवाचो आशिर्वाद मेळलो तिका. आनी ती बायल बदलली. आनी तेज्या उपरांत दुसऱ्या दिसा ती वचून त्या बायलेक कडसून म्हणजे सायबीण माय घेतली आपल्या घरान. म्हणटच ही ज्यो सिस्टरी आहल्यो, ज्यो दुसऱ्या पासत मागणे करतात, ती एकामेका कडेन उलयनासली. म्हणटच हांवें म्हणलें, सिस्टरी, तुमी आख्ख्या संवसारा पासत मागणी करतात, तुमी कोणाकूच पळोवंक ना ह्या संवसारान. जेन्ना तुमी माद्री जाल्योत आनी तुमी मागणी करीत, तुमी हांगाच आहात भितर, आनी तुमकां भायर वचोंक जाल्यार तुमकां सामको पर्दो घालून वचचें पडटा. तुमी कांय पळोवंक ना, पूण तुमी हांगा बसून एकामेका कडेन मागणी करिनात जाल्यार कशें जातलें? कशें तुमचें मागणें सामकें मोलादीक जातलें? कसो फायदो मेळटलो? मागणी करतात तुमी, सोय जाल्या मागणी करपाक.
आणि त्या वेळार तांकां बोक्सणेचे मागण्यान सजमणी दिली. बोक्सणे आमी बोक्सणे दिनासतना कितें रावता तें, आनी ताणें एकामेकाक बोक्सणे दिली. उठलीन आनी एकामेकाक म्हणजे आब्रास दिलो, एकामेकाक ते बोक्सणे दिलें. आनी भाव भयणीनो, बोक्सणे दिल्या उपरांत आतां सिस्टर फुडें येयली, तांच्या कानान बोटान तांच्या कानान बोट घालून तो तांकां आयकोंक जालें. एक एक सुपिरियरली एका कानान आयकोना जालें, कान बरो जालो. जी एक व्हीलचॅर आसली ती बरी जाली. एक एक सिस्टर ती बरी नासली, आख्खी कुडीन दूख आहली. ती फकत उतर आयकोन मागणें करिनासतना ती बरी जाली आनी सगल्यांक पेकोणी मेवली. आतां हांव विचारता तुमकां, ताणें बोक्सणे दिल्या उपरांत, ताणें पेकोणी पडल्या उपरांत आतां जेन्ना ती मागणें करतात आख्ख्या संवसाराक, ते मागणें मोलादीक जातलें की ना? येस ब्रदर, जातोलें. जातलें की ना? होय. कित्याक इतले दीस ती फकत मागणें करतात, कित्याक सही जाल्या मागणें करपाची. आतां ती एकामेकाचो मोग कोत्ता, एकामेकांक बोक्सणें दिलां, ताणें पेकोणी पडल्या, देवाचो मोग पळयला. आतां जें तांकां मेळना ती आतां ते मागणें करतली आख्ख्या संवसारा पासत. ते मागणें मोलादीक जातलें. जेजू कारगा, जेजू कारगा. जेजू Praise कारगा. God. Praise म्हणटूच God. म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेळटा, हांव खरेपणी बोक्सणे दितां, हांव खरेपणी तें उतर पाळटां, हांव खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जियेतां. आतां म्हज्यान तें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आतां म्हज्यान दुसऱ्या पासत मागणें करूंक जाता. होय की ना? Yes, होय brother. की ना? Yes. तातूंत आमी फकत दुसऱ्यांक सांगतले, ब्रादर जाणय, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. तूं उतर म्हूण, हांव तुका स्क्रिप्चर दिता, 1 Peter 2:24, बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आय एम हील्ड. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. पूण तुका केन्नाच पेकोणी मेळोंक ना जेजूच्या गायांनी. तुका तुका त्रास जाता तेन्ना तूं कोणा कडेन जावन जाय? बाय मारियाच्या हॉस्पिटलान धाडटाय. आमची बाय मारिया, तिचो नर्स आहा, दोतोर आमकां बरो पावतलो. ती नर्स आहा, बरी सिस्टर, ती देवाचें उतर शिकयता, ती आमकां बरें वखद दितली. हांव म्हणना तुमी बाय मारिया कडेन वचो नाकात. हांव म्हणटां, आमी खरेपणी जेजूच्या गायांनी बरें जाल्या काय? खरेपणी तें उतर म्हजे भितर मास जालां काय? खरेपणी जेन्ना म्हज्या जिवितांत कसले त्रास येतात, कसली आडकोळ येता, देवाचें उतर घेवन हांव जैतिवंत जिवीत जियेतां काय? आनी भाव भयणीनो, हांवेंच देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत एक जैत म्हणून पळोवंक ना जाल्यार हांव दुसऱ्यांक कितें दितलो? हांव विचारता तुमकां विचारता. हांवें तें उतर म्हज्या जिवितांत, तें जैत जिवीत म्हाका मेळोंक ना. केन्ना जाता, केन्ना जायना, पूण हांव जाणो जेजूच्या गायांनी बरी जाता. म्हज्यान दुसऱ्यांक पेकोणी दिवंक जाता? हांव विचारता तुमकां. आमी मागणें कोत्तले, देवाची काकूट येतली. आयज मुक्ती भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक गोवायकी दिता, कितें घडलें तें. 4 दीस पयलीं एक पाद्री म्हाका फोन करता. कोण? एक पाद्री. Padre. तो जावन आसा हांगा ह्या गांवाचो, लागींच गांव. हाका म्हणटात पोंबुर्पा. तुमी पोंबुर्पा म्हणून एक गांव आयकलां लागीं? तो थिंचोर, तो पयलो एका दुसऱ्या गांवांत, ओलावली दुसऱ्या गांवांत पाद्रीकार आसलो. पण ओलावली थिंचोर तो पाद्रीकार बरो ना म्हणून ह्या पाद्रीन ताजो पाटकूर जावन तो आतां ताका आदार कोत्ता पोंबुर्पा. तो म्हाका 4 दीस पयलीं फोन करता आनी म्हाका म्हणटा, तुजें नांव म्हाका कोणें दिलां, म्हापश्या कोणें एक ब्रादरान दिलां. म्हज्या भावाचो पूत खूब त्रासान आहा, 20 वर्सांचो, आनी तो भायर वचना, तो शिकोना, एकदम इश्पेट भुरगो, बरो शिकतालो. आतां घरानूच रावता, पांय मांय मारता. पांय मांयचो एकलोच पूत तो, 20 वर्सांचो. आनी म्हाका कोणें सांगलां तुजे कडेन फोन करपाक, तूं मातसो ह्या म्हज्या भावाच्या पुताक आदार कर. कोण म्हाका विचारता? Padre. म्हाका विचारलें? Padre. पाद्री. हांव तुमकां विचारता म्हज्या भावा भयणीनो, आमी पाद्रीक, एक पाद्री प्रिस्ट, ताणें आदार करूंक जायना? हांव विचारता तुमकां, ताणें आदार करूंक जायना?
पाद्रीचें काम जावन आसा लोकांक जो त्रास आहा तांकां कसली आळकोळ आहा तांकां आदार करपाक, वय की ना? होय ब्रदर. आमकां सवय जाल्या फादर फादर हाव आर यू फादर, मीस जाले, तेर्स केलो, कोणाक पुल्लो, कोणाचे काजार जाले, पाद्री जालो तो. पण आमी केन्नाच चिंतिना की पाद्रीचें काम जावन आसा, ताजो संबंद देवाशी गोठ आहा म्हणून ताजें काम जावन आसा दुसऱ्यांक आदार करपाक, आपलो संबंद देवाशी गोठ आहा म्हणून दुसऱ्यांक जेजू दिवपाक, तांचे त्रास पयस करपाक, वय की ना म्हज्या भाव भयणीनो? हांव विचारता तुमकां, केन्ना तुमकां वय म्हणपाक मातशे त्रास कुस्तार जातात, पण हांव विचारता तुमकां, हें सत्य हांव तुमकां विचारता, वय की ना? होय ब्रदर. पूण हो पाद्री म्हाका कॉल करता, ताच्यान करूंक जायना? करूंक जाता की ना? जाता. एकल्याक हांगा तुमी जी उतर आयकता तुमच्यान दुसऱ्यांक मिनिस्टर करूंक जायना? आमकां देवान पवित्र आत्मा दिना, आमी करिना, हांव करिना, म्हाका फोन केला पाद्रीन, हांव करिना, पवित्र आत्मा म्हजे भितर आहा, तो म्हाका करपाक दिता. कित्याक म्हज्या जाणवेन आनी म्हज्या शक्तीन म्हज्यान कांयच करूंक जायना, जेजू आहा म्हणून म्हज्यान करूंक जाता, वय की ना? हांव विचारता तुमकां म्हज्या होय भाव, हे जे प्रश्न हांव विचारता तुमकां, कित्याक विचारता? कित्याक भाव भयणीनो, आमी आजून पासून वळखना आमचे भितर कोण आहा तो. आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी जेजूचे फाटलावदार म्हणटा, आमी खरेपणी जेजूचे भावार्थ धरता म्हणून आमी म्हणटा. हांव विचारता तुमकां, आमी खरेपणी जेजूचे फाटलावदार जाल्यार, आमचे भितर पवित्र आत्मा जाल्यार काम कोण करता? आमी करता वा पवित्र आत्मा करता? पवित्र आत्मा करता ब्रदर. आनी आमचो संबंद पवित्र आत्म्याशी गोठ आसा म्हणून, आमचो संबंद देवाशी गोठ आसा म्हणून, आतां आमचो संबंद गोठ आहा म्हणून आतां आमच्यान दुसऱ्यांक आदार करूंक जाता पवित्र आत्म्या उदेशी. सारकें? सारकें? होय ब्रदर. 4 दीस पयलीं कॉल करता, आयज सकाळीं त्या पाद्रीचो भाव म्हाका मेळपाक येता आनी हांव ताचे कडेन उलोवंक लागलो. उलयतां तो म्हाका ताच्या पुता विशीं उलोवंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो बरो भुरगो आहलो, म्हजो एकलोच आपुरबायेचो, बरो शिकतालो 10वीन, मागीर 12वीन बरो शिकलो, ताका मागीर पॉलिटेक्निकाक घालो, आतां तो थंयसर वचोंक सोदिना. तो म्हणटा म्हाका नाका, आतां 20 वर्सां जालीं, 2 वर्सां आतां घराच आहा आनी म्हाका ताजो खूब हुस्को पडला. तो म्हजो एकलोच पूत, ज्या भाशेन आब्राहाम एकलोच पूत आहलो, आयझॅक, तीच भाशेन हो म्हजो आपुरबायेचो पूत. म्हणटच हांवें म्हणलें बरें, तुज्या पुताचो त्रास, तुज्या पुता विशीं त्रास आहा म्हणून तूं आयलाय म्हजे कडेन, बरें आहा, पूण म्हाका तुज्या पुताची खबर मागीर पळोवया. हांव तुका विचारूंक सोदतां, कित्याक जेन्ना तो बसलो म्हज्या घरा आनी तो येयलो, भाव भयणीनो, जाणा कितें घडलें? तो जेन्ना बसलो, आय म्हणूंक लागलो. म्हणजे तो त्रासान आसलो, ताका कसली दूख आहली ताची कुडीन. तुमी आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? तो Yes, आयलो brother. आपल्या पुताचो त्रास पयस करपाक, पूण त्या भावाक म्हज्या आपले कुडीन त्रास आसले, ताच्या बेणान त्रास आसले. म्हणटच हांवें ताका विचारलें, तुका हे त्रास कितलीं वर्सां जालीं? तो म्हणूंक लागलो, आतां हांव रिटायर जाला, पूण हांव ताजान काम करतालो, खंयसर? ताज हॉटेलान मेंटेनन्स डिपार्टमेंटान. आनी 1984 केन्ना? 40 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव काम करतालो, हांव पडलो आनी बेणार पडलो आनी तेन्नाथान ही दूख म्हजी कॉमेस जाली. 40 वर्सां जालीं आनी दूख आतां वाडत वता. हांवें खूब पेन किलर घेतले, आतां ती दूख ना जाल्यार हांव समजता ती दूख आहा म्हणून म्हाका खूब त्रास जाता. म्हाका चलपाक हांव एकदम स्लो चलतां आनी आतां हांव रिटायर जाला, हो म्हजो पूत आहा आनी हें. ही सगळी खबर हांव ताजी आयकता आनी ताका विचारता, भाव म्हज्या, देव तुका बरो करतलो.
होय म्हणूंक लागलो. हांव मान हें करता, हांव बावड करता, जेजू म्हाका बरो करतलोच. आनी सदांची खबर हांवें म्हणलें तुका जेजून बरो केला, तुका खरोच जेजून बरो केला. म्हणटच ही सगळी खबर सांगली की जेजून बरो केला. ताणें सत मानलें. शेकीन ताका विचारलें हांवें, बा म्हज्या, जाण एक वस्त जी तुका पेकोणी दिवपाक शकोना जावन आसा, तूं भोगसणें दिनासतना रावत जाल्यार. तो म्हाका सांगूंक लागलो, तो रितीराक गेल्लो खूब वर्सां पयलीं पोट्टा गेल्लो, पूण तेचे पयलीं तो असलो इतलो गरम मनीस आसलो. कोणें ताका दुखयला जाल्यार तो त्या मनशाक समजा ताका कोणें एक थापड मारलें, तो त्या दुसऱ्या मनशाक एक थापड दिवपाचो मनीस न्हय, तो ताका 4 थापटां दिवपाचो मनीस. कोणूय ताचे मदें कोण येत जाल्यार तो सायब आसूं हॉटेलान कसलो मनीस जावं, तो सामको 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 म्हणटा ते सोल्लादा भाशेन झगडी करपाचो मनीस. ताणें खूब खूब लोकांक दुखयल्यान आनी खूब वस्तू जाल्या. म्हणटच हांव ताका विचारूंक लागलो, तुवें सगल्यांक बक्षिलें म्हणून वयर रितीराक गेलो, हांवें बक्षणें दिलां. पूण हांवें ताका विचारलें, तुज्या पांय मायचो संबंद कसो आसलो? तो म्हणलो, म्हजो पांय सामको हिटलरा भाशेन, तो म्हज्या मांयक मारतलो, आमकां मारतलो. म्हजी मांय अजुनूय हा, पांय एकदम खूब वर्सां पयलीं मेलो, आमकां मारलो. आनी आतां आमी 4 जाणां, आमी 3 जाण भाव आनी एक भयण. ती भयण मेली, 4 वर्सां काजार जावन ती मेली, ताका भुरगीं ना. आतां म्हजो ब्रादर इन लॉ म्हजी अशी झगडी करतात आमच्या भाटांक लागून. एक भाव म्हजो पाद्री आहा, तो म्हाका कॉल केलो. आनी एक भाव म्हजो आहा जो UK आहा, आनी त्या भावाक आजून भुरगीं ना, इतलीं वर्सां जालीं. आनी हांव आतां एक भुरगो आहा, एकूच म्हजो आपुरबायेचो, आनी तोय त्रास करता. म्हणटच एक पाद्री, एक जी भयण आसली ती मेली, ताका भुरगीं ना. दुसऱ्या भावाक जो UK आहा, ताका भुरगीं ना, आनी ताका एक भुरगो आहा. आनी हो ब्रदर म्हणूंक लागलो, म्हजी बायल 40 दिसांनी, पयली बायल 40 दिसांनी काबार जाली, हार्ट अटॅक जालो 40 दिसा उपरांत. आनी म्हणूंक लागलो, जाणा ब्रदर म्हणूंक लागलो, जेन्ना ती मेली, लव्ह मॅरेज जाल्ली खूब वर्सां पयलीं, तेज्या उपरांत 7 वर्सां म्हाका न्हीद पडनासली. हांव टॅबलेटां घेतालो, कितलें करतालो. 7 वर्सांनी रितीराक गेल्या उपरांत पडटा, थंयसर म्हाका एका कावन्सलान सांगलें, तुका आतां न्हीद पडटली म्हणून. आनी हांव येयलो घरा गोंयां, आनी म्हाका न्हीद पडोंक लागली. आनी तेज्या उपरांत बरो जालो. आनी त्या शेकी लोक म्हाका सांगूंक लागले, कित्याक हांव 25 वर्सांचो जालो जेन्ना हांव काजार जालो. आतां हांव 32 वर्सांचो जालो, 7 वर्सां जालीं. आनी तेन्ना म्हजी फामील म्हणूंक लागली, बाबा तूं काजार जा. आनी एरेंज मॅरेज केली, आनी आतां तूं दुसरे फावटी काजार जाला. आनी ताका एक चलो जाला. आनी बाबा न्हू इतले वर्सांनी ताका आतां हे त्रास जाले. म्हणल्यार ताका ताचें मूळ जें आसलें तें कसलें मूळ आसलें, तें फामिलीन एक मूळ आसलें. कसलें मूळ? बोगसणें दिनासतना. बोगसणें दिनासतना ताज्या पांयन आपल्या भुरग्यांक बोगसणें दिवंक ना. हो आपल्या पांयक बोगसणें दिनासतना ताजो पांय भायर पडलो. शेकी ताणे आपल्या पांयन आपली मांय कितली मारली, कितले त्रास केले, ती आजुनूय जिवी आहा. म्हणटच ही भुरगीं आपल्या हिटलर बापाय सोडसून ती वयर जालीं, आनी तांचे भितर कितलें हें आहा, कितें म्हणटात वीक आहा, वय की ना? आसतलें की ना? म्हणटच ताका शेकी हांवें, तो आयिल्लो आपल्या पुता पासत, पूण देवाक जायलें ताजी पयली पेकोणी मेळपाक. कित्याक तो येयल्लो आपल्या पुता पासत, पूण देव ताका पयली पेकोणी दिवंक जाय. आनी ताका ताच्या बेणान दुखतालें 40 वर्सां. आनी तो आतां ताच्या पुताक सारकें ना, ताच्या फामिलीन सारकें ना. आतां तो काम करिना, ताका दुडू ना. भाव जो UK आहा ताका दुडू धाडटा. म्हणटच हांवें तांची परिस्थिती पयली एकदम सारकी ना म्हणून. आनी भाव भयणीनो, ताका ह्या बोगसणेच्या मागण्यांनी ताका हांवें लीड केलो. आनी शेकी ताका बोगसणें दिल्यावर रडोंक लागलो सामको. कित्याक ताका आतां जी ताच्या भितर कितें आसलें तें सगळें भायर सरोंक लागलें. कित्याक ताका आतां तो आतां खरेपणी काळ जाणता, तो रितीराक गेल्लो.
पूण हे सगळें जे करून जालें सामकें भितरल्यान थान तें अजून काडून अजून सामकें चेपोन हाडलें उतर. पूण आयज पवित्र आत्म्यान ताका आयज सकाळीं सामको भितरल्यान नितळ केलो. भाव भयणीनो, जेन्ना तो भितरल्यान नितळ जालो ताणें बोगसणें दिलें. हांवें ताचे पासून थोडेच पिकोणीचे मागणी केले, ताका सजमणी दिल्ली. तो उठलो, तो आतां सामको आतां फुटबॉल खेळटालो पयलो, आतां तो सुमार 67 जाला, 67 इयर्स ओल्ड. आनी तो आतां बँड करूंक लागलो, रडोंक लागलो सामको. म्हणून 40 वर्सांनी आयज म्हाका देवान पिकोणी दिल्या. 40 वर्सांनी जी तुका जाय म्हणलें, बॉस उठ. ताका जे भशेन आमची पीटी कोत्ताले इस्कॉलांनी, बॉस उठ, बँड कर, अहें कर, तहें कर. आनी तो सगळें कोत्तालो. आनी तो इतलो खुशाल जालो म्हज्या भाव भयणीनो, तो येयल्लो आपले त्रास सोडून आपल्या पुताचे त्रास पयस करपाक. जेन्ना ताणें पळयलें, हांवें ताका सांगलें, बाबा, भाव म्हज्या, तूं येयल्लो तुज्या पुता पासत, तूं एक पाय, तूं खूब कोश भोगताय तुज्या पुता पासत, पूण देव तुका दाखोवंक सोदतालो तुजो बावाड गोड करपाक. तुका आयज ताणें पिकोणी दिल्या. आनी देवान तुका पिकोणी दिल्या जाल्यार तुका दिसता तुज्या पुताची पिकोणी तें सारकें जावचें ना. म्हणून लागलो, ब्रादर, आयज देवान म्हाका आपलो मूख कसो दाखयला आनी कशें म्हाका दाखयलां, हांव जाणो आतां की म्हज्या पुताच्या जिवितांत सगळें बरें जातलें. हांवें म्हणलें सारकें म्हणलें. तर ताका हांवें थोडें देवाचें उतर दिलें, थोडे व्हिडियो दिले आनी म्हणलें, तूं आनी तुजी बायल फकत खोणा म्हणजे आमी जेन्ना एक शेतान ती बीं घालता आपल्या शेतान, हांवें म्हणलें उतर घे आनी देवाचें उतर म्हणीत राव. लुकाचो 4 विसर उठरा, द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड. हे 8 दीस हे फकत हे मागणें कर. 8 दिसान हांवें तुका कितें करपाचें फुडें हांव तुका सांगता. आनी ह्या दिसांनी तूं तुज्या पुता कडेन चड उलयनाका. तो रुमान हा, कोण येना जाल्यार आरे भायर ये, अशें कर, तशें कर, कांयच म्हणनाका. तुमी फकत उतरां म्हणात. आनी तो चावत जाल्यार तुमी कांयच म्हणनाका. कित्याक आतां जेन्ना तुमी उतर म्हणटल्यार तो चावतलो. कित्याक सैतान आतां खूब घुस्पतलो ताजे भितर जो त्रास कोत्ता ताका. आनी तुमी फकत 8 दीस करा. आनी तो भाव भयणीनो इतलो खुशाल घरा गेलो. आयज तो इतलो खुशाल घरा गेलो. पूण ताका जें मेळ्ळें तो आतां उमेदीन आपल्या पुताक, आपल्या फामिलीक दिवपाक आयज परतून घरा गेलो. Amen. Praise God. जेजू Thank you, कारगा, Jesus. जेजू Thank कारगा. you, म्हणटो Jesus. तेच भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां ही खबर कित्याक सांगता. जेजून आमकां सांगलां, निमाण्या दिसा लोक फटवतलो आनी दुसऱ्यांक फटयतलो. लोक फटवतलो आनी दुसऱ्यांक फटयतलो. म्हणटोच हें जें घडपाचें हा, कोमेस जावपाचें हा, कोमेस ऑलरेडी जालें. जे फटोवपाचें आनी आमी फटवतले आनी फटोवपाचें जाता तें कोमेस जालें की ना? जाला जालां की ना? जेजू जाला कारगा. Zala, brother. जालां जालां जालां. कोमेस ऑलरेडी जालां. म्हणटोच जेजू आमकां सांगता, जे आमी कालच्या बुधवारेच आयकलें, की निमाण्या काळार लोक फटयतलो आनी लोक फटवतलो. म्हणटोच ज्या भाशेन नोवाच्या काळार घडलें, जेजू म्हणटा ह्या निमाण्या काळार जें नोवाच्या वेळार घडलें तें आतां परतून घडटलें. म्हणटोच नोवाच्या काळार कितें घडलें म्हज्या भाव भयणीनो? नोवाच्या काळार तुमी वाचत जाल्यार जेनेसीस, हांव नकळो हांवें कालचे फाटीं शिकयलां जाल्यार जेनेसीस चॅप्टर खंयचें तें जेनेसीस चॅप्टर 6 आमच्यान घालूंक जाता. जेनेसीस चॅप्टर 6. जेनेसीस म्हणजे कितें? उत्पत्ती. उत्पत्ती. म्हणटच आमी Yes. वाचुया उत्पत्तीचें पुस्तक 26 वड 1 ते 8 पर्यंत वाचुया. जेजू कारगा. आतां पृथ्वीचेर मनीस चडत वाडत रावले आनी तांकां दुवो जाल्यो. देवाच्या पुतांनी
मनशाच्यो धुवो सोबीत सुंदर आसात त्यो पळयल्यो आनी तांकां आवडल्यो आनी ताचे लागीं ते लग्न जाले. तेन्ना सोरेस्पोरान म्हणलें, हांव आतां मनशाक लांब आवप दिवचो ना. ते एकाक दिसा मरूंक जाय तें खरें. हे फुडें मनीस 120 वर्सां वयर जेवचो ना. त्या काळार जशें मागीरूय संवसारांत नेफिल्मी आसले, हे चालते अस्तोऱ्यांक आनी पुर्विल्ल्या उत्तम आनी नावस्त्या मनशाची संसद जावन आसात. प्रितुमीर मनशाचें खोटेपण चड वाडलां म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनांत वायटुव्यो येवजण्यो घोळटात म्हूण सोरेस्पोरान पळयलें. आपणा मनशांक रोचलो म्हूण सोरेस्पोर दुखी जालो पोत्तून वाच आनी ती वोड मातशी पोत्तून वाच बाय जोनिना पोत्तून वाच ती वोड. आपणे मनशांक रोचलो म्हूण आपणे मनशाक रोचलो म्हूण सोरेस्पोर दुखी जालो आनी ताचें काळीज कोंथवलें. आमेन. आनी शिकी 8वी वोड. आनी सोरेस्पोरान म्हणलें, हांवें रोचला त्या मनशाक हे प्रितुमे वेलो नाच करतलो. तशेंच जनावरांक, जमनी वेल्या जिवाण्यांक आनी अंतरला वेल्या सुकण्यांक हांकांय नपयत करतलो. तांकांय रोचली म्हूण म्हाका दूख भोगता. मागीर पूण नोआ सोरेस्पोराक मानलोलो. पूण नोवा सोरेस्पोराक मानलोलो. म्हणटूच म्हज्या भाव भयणीनो आयकात. जेजू आमकां सांगता मातवाचो 24वा वोड म्हाका दिसता 35-36 ते 39 पर्यंत म्हणटा, ज्या भाशेन नोवाच्या काळार घडलेलें तेंच आतां जेन्ना तो येवपाचो आसा परतून तेंच घडटलें. म्हणटच नोवाच्या काळार कितें घडलें? नोवाच्या काळार कितें घडलें जे देवाक आख्खो संवसार काबार करून उडोवपाचो पडलो. फकत नोवाक आनी ताच्या फामलीक वाचली. सारकें सारकें म्हजे भाव भयणीनो, जेन्ना देवान पळयलें की ह्या संवसारान कितलें पातक आहा, फकत नोवा देवाक मानवलोलो उरलो. पूण दुसरो लोक देवान कितें म्हणलें, हांव आख्ख्या मनशा कुळाक, जानवरांक सगळें हांव नश्ट करून उडयतलो. सारकें येस. सारकें. आनी जेजू आमकां सांगता जेन्ना तो परतून येतलो अशें परतून घडटलें. म्हणटूच म्हज्या भाव भयणीनो, हांव विचारतां तुमकां, कितें घडलें नोवाच्या काळार की देवाक मनशा कुळाक आनी आख्खो संवसार काबार करूंक पडलो? आनी आतां निमाण्या काळार कितें घडपाचें आसा जें नोवाच्या काळार घडलें की जेजू येवच्या पयलीं ह्या संवसाराचें निसणटण जातलें. हांव विचारता तुमकां, आमी आतांच वाचलां उत्पत्तीचें पुस्तक 1 पर्यंत आमी आतांच वाचलां. सगळें ह्या स्क्रिनाचेर आहा, मातशें ल्हान आहा. पूण हांव विचारतां तुमकां, नोवाच्या काळार देवाक हो संवसार आख्ख्या मनशा कुळाक काबार करून उडोवचो पडलो. 40 दीस आनी 40 राती ह्या संवसाराचेर पावस पडलो. कांयच उरोंक ना. फकत नोवा जो आर्कान उरलेलो, ताणें एक व्हडलें आर्क केलें. म्हाका दिसता सुमार 60-70-80 वर्सां लागलीं नोवाक तो करपाक. जानवरां घातलीं, आपली फामील घेतली, आपूण गेलो आनी तें दार देवान बंद केलें. आनी पावस जेन्ना कमेस जालो, 40 दीस आनी 40 राती आख्खो संवसार बुडलो, सगळीं काबार जालीं. आनी जेजू आमकां सांगता
मातुवाचो 24वर वोड पोस्ट 36 ते 39 पर्यंत म्हणटा जे घडलें नोआच्या काळार तशेंच घडटलें जेजू परतून येवचे पयलीं. म्हजो प्रश्न तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो, कितें घडटलें, कित्याक अशें घडटलें? जेजू येयलो, जेजून सगळे पातक घेतले, जेजून आमची सगळी पिडा घेतली, जे आमकां फावो जावंक जायले संवसारचे पातक ताणें घेतले. पूण जेजून कित्याक म्हणलें की तो परतून येवचे पयलीं हें सगळें जे नोआच्या टायमार घडलें हें परतून घडटलें? कित्याक म्हणलें? कोण म्हाका जबाब दिवंक शकता? भाव भयणीनो, हांव तुमकां जें सांगता ही काणी सांगिना, ही जेजूची उतरां. कित्याक जेजून देवान लोकांक सांगलेलें, मोइसेसाच्या काळार लोकांक सांगलेलें, अरे म्हज्या भाव भयणीनो म्हूण सांगलेलें, जाणय तुमी जी आतां ह्या वेळार असलें काम करतात, तुमी पातकांचे बोगसणे मागात, तुमी तुमचें जिवीत बदलात, कितें तरी बरें करात. पूण लोक थंयसर आयकूंक तयार नासलो, कोणूच तयार नासलो. म्हणटच कितें घडलें मोइसेसाच्या काळार, नोआच्या काळार, की देवाक हो संवसार काबार करून उडोवचो पाडलो? कोण म्हाका सांगू शकता? ह्या स्क्रिनाचेर आमकां जबाब मेळटा. कोण म्हाका सांगू शकता? तुम्ही सजमल्यात म्हजो प्रश्न म्हज्या भाव भयणीनो? प्रश्न सजमल्यात? ब्रदर, त्या टायमार नोवाच्या काळार ते नेफिल्म आयले आणि तेंगे म्हणजे खोटेपण वाडत गेले. खोटेपण वाडत फ्लावी, म्हाका एक सांग, ते नेफिलीन म्हणटाय ते सारखे, जबाब तुजो सारको, पूण ते नेफिलीन कशे येयले? तेंगे धाडलोले न्हू काम, आठ पोडवे असले न्हू, धाडलोले न्हू ते काम करपा आपले, म्हळ्यार ते हिंगाच रावले, संबंध केलो. नेफिलीन कोण जावन आसा? नेफिलीन कोण जावन आसा? ते व्हडले जायंट अशे कितें ते कशे जल्मले? ते आंज बोडवे रावले, येयले आठ ते पोडवे ना ते ब्रदर, ते रावले. आठ बोडवे ना ते, आंज बोडवे सर, नेफिलीन आंज बोडवे न्हय. जेन्ना आंज बोडवे येयले संवसारांत ते देवाचें काम करपाक, मागीर तेमी मनशाची म्हणजे बायलांची संबंध दवरलो आणि तांकां भुरगीं केलीं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बरें, हांव सजमणी दितां, परतून सजमणी दितां. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, आंज बोडव्यांक कापोस्ताद हा मनीस जावपाक. आयकता तुमी हांव कितें म्हणटा तें? आंज बोडव्यांक जे देव धाडटा दुतांक कापोस्ताद हा एक मनीस जावपाक. तुमी जाणो तोबिताचो द बूक ऑफ टॉबीट, तुमी जाणो राफाएल म्हणून आहलो थंयसर आंज बोडवो, तो मनीस जावन येयल्लो, जाणो तुमी? ओय ब्रदर. म्हणटच जेन्ना देवान ह्या आंज बोडव्यांक धाडलेले ह्या संवसारांत, ते मनीस जावन आतां सगळें काम करून ते परतून वचपाचे आसले आंज बोडवे जावन. पूण कितें घडलें? जेन्ना हे आंज बोडव्यांनी मनीस जावन हे संवसारांत येयले, ते थोड्या बायलां बरोबर मोगान पडले. They fell in love with the women, beautiful women. तुम्ही आयकता कितें सांगू सोदता तें? आंज बोडव्यांनी मनशां बरोबर संबंद दवरूंक जायना. तुम्ही आयकता कितें सांगू सोदता तें? Angels cannot have relationship with human beings. आंज बोडवे मनीस जायत जाल्यार काम करून तांकां परतून वचचें पडटा. जे भाशेन राफाएल मनीस जावन येयलो, तो तोबिताक घेवन गेलो तोबिताचो पूत तोबायास ताका गेलो, ताची बायल मेळ्ळी, तो परतून येयलो, ताका वखद दिलें, तोबिताक वखद दिलें, ताका बरो केलो, आनी तो मागीर नाच जालो.
म्हणटोच आंज बोडव्याचे काम जावन आसा फकत आपलें काम करून पोत्तून स्वर्गार वचपाक. वचपाक, म्हणजे ज्या जाग्यार ते येयले ते. पूण हे आंज बोडव्यांनी देवाचेर आड गेले. जेन्ना ते मनीस जाले, त्या आंज बोडव्यांनी बायलां बरोबर, सोबीत बायलां बरोबर जी त्या वेळार आसली, तांचे बरोबर संबंद दवरलो, ती काजार जाली, आनी ती जी भुरगीं जल्मली ती आतां नेफेलीन जाली. ते जायंट जाले सामके. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? येस. आतां पळयात बाबणीनो, जेन्ना देवान रोचली दादल्याक आनी बायलेक, दादल्याक क्रोमोझोम आसा 22 आनी बायलेक आसा क्रोमोझोम 23. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदतां? देखून जेन्ना एका ना दादल्याक आसा 23, सॉरी दादल्याक आसा 23, बायलेक आसा 22. मातशें बदललें हांवें. आनी ह्या कारणाक लागून संबंद जो जाता एका दादल्याचो आनी बायलेचो, त्या वरवीं ती आतां दुसरीं भुरगीं हाडटात. पूण जेन्ना आंज बोडवे बायलां बरोबर संबंद दवरतात, ती आतां जी भुरगीं हाडटात ती देवान रोचलेलीं भुरगीं न्हय. दे आर नॉट चिल्ड्रन हू आर बॉर्न आउट ऑफ ह्युमन रिलेशनशीप. तांचे आतां संबंद जावन आसा भायलो, म्हणजे तांचे भितर जे देवान रोचलां सारकें न्हय. म्हणजे ती आतां एकदम लांब जातात, जायंट जातात, 10 फीट 20 फीट, एकदम जायंट सारके. आनी असलीं मनशां जेन्ना ह्या संवसारांत जियेतात, तुमकां दिसता तांच्यान धमकी दिवंक जायना लोकांक? जाता. जाता की ना? जाता. तांकां जाय तें करूंक जाता की ना? होय. समजा हांव आतां 6 फीट मनीस, कोण 15 फीट 20 फीट मनीस येत जाल्यार हांव ताचे फुडें रावत जाल्यार म्हाका कितें कापस्ताद आसतली ताचे बरोबर झगडीं करपाक? केन्नाच ना. ना. कितें ताणें एक थापट मारलें सामको म्हाका पयस धाडूंक जाता. आनी आतां हे सगळे आंजबडे घेवन कितले व्हडले जायंट जाले, कितले नेफिलीन जाले. आनी आतां संवसारान जें देवान रोचूंक नासलें, हें आतां ह्या संवसारान घडलें. हे नेफिलीन आतां जल्मले. आतां कोण म्हाका म्हणटलो तुमच्या मदें, ब्रादर, देवाक हें बंद करूंक जायना जालें? देवान हें बंद करूंक जायना जातालें? वय की ना? हांव विचारता तुमकां, देवान हे जे नेफिलीम जाले, हे जायंट जाले, हे जे आंज बोडवे अहें कोत्ताले, ताच्यान बंद करूंक जायनासलें? जातालें. जातालें? रावी म्हणटा जातालें. कितलीं जाणां म्हणटात जातालें ओ जायना जालें? हो तेणी अधिकार आमकां मनशां दिल्लो हेचो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. लावी सारको जबाब दिलो. अधिकार फकत ह्या संवसाराचेर मनशांक दिल्लो. देवाक कसलोच अधिकार नासलो ह्या संवसाराचेर. म्हणून जेन्ना बायलांनी तो कन्सेंट दिलो त्या आंज बुडा बरोबर संबंद दवरपाक, देवान भितर कसलीच पदवी नासली हांगा कितें करपाक. म्हणटच जें घडलें हें देवाच्या खोशे भायर घडलें. तुमी समजता हांव कितें म्हणटा तें? जे नेफेलीन येयले ते देवाच्या खोशे प्रमाणे ह्या संवसारान जल्मूंक ना. ते देवाच्या खोशे भायर जें घडलें तें, म्हणजे एक जावन आसा दादलो, एक जावन आसा बायल, आनी तिसरें जावन आसा नेफेलीन. आतां कितलीं जाणां आहात देवान रोचली बायलेक आनी दादल्याक तांचे बरोबर संबंद दवरपाक? आतां जेन्ना नेफिलीन आसा, आतां कसलीं भुरगीं जातलीं? जायंट आतां नेफिलीन काजार जातले. जावपाचें. जायंट जायंट. आतां एक तर आंज बोडवे पयले बायलां बरोबर संबंद दवरतात, मागीर नेफेलीन जातात. नेफेलीन आतां आनी बायलां बरोबर दादागिरी करतात आनी तांचे बरोबर संबंद दवरतात. आतां भुरगीं कसलीं जातलीं? हांव कसलीं? विचारता तुमकां, कसलीं भुरगीं जातलीं? नेफिलीन कशें. नेफिलीन जायंट जातले आतां. होय. म्हणजे आतां ह्या संवसाराचें जें घडपाचें आसलें तें सामकें एकदम वायट.
कित्याक जेन्ना आदाम आनी इवेन पातक केलें, देवान एक बरो प्लान केल्लो आपल्या पुताक धाडपाक ह्या संवसाराची सोडवण करपाक. जेजू येवपाचो आसलो. देवान संवसार रोवच्या आदीं अशें थाराव घेतलेलो. पूण भाव भयणीनो, कितें घडलें? नेफिलीम येयले, आतां जायंट येयले. आतां देवाचें प्लॅन जातलें आसलें? हांव विचारता तुमकां, देवाचें प्लॅन जातलें आसलें? ना. केन्नाच ना. आनी देखून ह्या कारणा लागून देवान आख्खो संवसार काबार करून उडोवपाचो थाराव घेतलो. कित्याक ताका जायल्लें ह्या संवसाराचेर एक एक पिणका जनरेशन तयार करपाक, जेजूक ह्या संवसारान येवपाक. पूण हे नेफिलीम आसून ताच्यान कांय करूंक जायनासा जालें. आनी देखून ताणें हो संवसार काबार करून उडयलो. पूण भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, जेन्ना तो परतून येवपाचो आसो, ज्या भाशेन नोवाच्या काळार घडलें, हें आतां परतून घडपाचें आहा. आनी ह्या काळार, ह्या निमाण्या काळार कितें घडटा? आनी कित्याक जेजू देवाक हो संवसार काबार करून उडोवचो पडटलो? ज्या भाशेन ताणें संवसार काबार करून उडयला त्या भाशेन करचो ना. ताणें सांगलें, जेन्ना संवसार काबार जालो, ताणें सांगलें, हांव केन्नाच उदक धाडून, पावस धाडून संवसार काबार करचो ना. पूण तरी देवान सांगलें की ज्या जेजू येवचो पयलीं आसा, जें घडलें नोवाच्या काळार, तेंच घडटलें. म्हणजे ह्या संवसाराचेर खूब लोक लाखांनी करोडांनी काबार जातलो जेजू येवच्या पयलीं. आनी कोण साल्वार जातलो, कोण नोवा भाशेन साल्वार जातलो, ती शिकोवन आमी दुसऱ्या बुधवार दीस कोत्तले हांव. आनी कितें घडटलें ह्या संवसाराचेर, कित्याक जें घडलें नोवाच्या काळार तें परतून घडटलें, कशे भाशेन घडटलें, हें आमी फुडल्या बुधवार दीस शिकोया. हें जें आमी शिकलां ताजेर आयज आमी खेरीत भाशेन आमी चोत्रायेन आमी नियाळ करुया. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. तुमच्या भाव भयणीनो, जें घडलें नोवाच्या काळार, लोक त्या वेळार काबार करून जालो, सगळीं बुडोन गेलीं आनी फकत नोवान ताची फामील उरली. तेच भाशेन ह्या निमाण्या काळार लोक फटवतलो आनी दुसऱ्यांक फटयतलो. पूण जो कोण आपलो संबंद जेजूशी आनी कसो संबंद जेजूशी दवरतलो, आमी फुडल्या पावटी पयली चीट थेसलोनिकांक 5:23 आमच्यान फकत आयज वेच्या आदीं आमी फकत ती वड वाचुया, कित्याक त्या वडींतून आमी फुडें शिकतले हांव. हें जें घडटलें, ह्या कारणा लागून आमी आतां सांबाळून रावतलीं जेजूच्या येण्या पासत. म्हणून हो स्क्रिप्चर मातसो घालया. पयली चीट थेसलोनिकांक 5:23. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 23 वाचुया. कित्याक ह्या स्क्रिप्चराचेर उपकार करून मातशी तुमी नियाळ करात. फुडल्या बुधवारा दीस आमकां ह्या स्क्रिप्चराचेर सामको ज्यूस काडून आमी शिकतले हांव. आनी कशे भाशेन आमी वाचतले हांव जेजूच्या येण्याची, जेन्ना जेजू परतून येतलो. आनी कोण ह्या उतराची सोजमणी मेळना जाल्यार, नोवाच्या वेळार लोक कसो मरोन गेलो, ती मत्तेलीन ही सोजमणी ना जाल्यार. वाचुया. पयली चीट थेसलोनिकांक 5:23. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करून आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसा तुमचें आख्खें जिवीत आत्म्या कुडीसोय तो चुकी वेरीत सांबाळूं. आमेन. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. म्हणजे म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू परतून येवचे आदीं आमी आत्म्यान, मनान आनी आमचे कुडीन चुकी विरेत तयार जावपाक एकदम गरजेचें.
आणि जो कोण आपल्या आत्म्यान मनान आणि आपले कुडीन तयार ना जेजू येवचे पयलीं तांचें निसंतण जातलें म्हणटच हें कशे भाशेन जातलें हाचेर आमी फुडल्या बुधवारा दीस नियाळ करुया. जेजू कारगांव. जेजू जेसू कारगा. कारगा. जेजू कारगांव. Praise God. जेजू कारगांव. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Okay? Bye Maria. Praise God. Praise God. देव बरें करूं ब्रदर. God. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. आनीक कोणाची Testament. कोणाक शिकवणी कोणाक कसलो प्रश्न विचारूंक जाय कसलो कितें कितें दुबाव आहा कितें प्रश्न विचारून मातशी कितें सोजमणी जाय. जेजू कारगांव. Praise God. कोणाक ना दिसता. कितें म्हणटाय बायनेटी? नो कोणाक काय ना दिसता म्हणटा. म्हणटच हांव Question. आतां मातसो बेगीन येता पूण मातसो उपकार करून ह्या पयलींची टेसलोनिका 20:5-23 ताचेर आमी नियाळ करुया जे आमी आयज शिकल्या उत्पत्तीचो 16:20 1 ते 8 पर्यंत ताचेर नियाळ करून आनी ह्या स्क्रिप्चराचेर नियाळ करुया. फुडल्या बुधवार दीस आमकां सामकी डीप शिकवण मेळटली म्हणटच हाचेर आमी नियाळ करपाक एकदम गरजेचें. आमी हाचेर तयारी करया आनी फुडले फावटी आमी अजून मातशे डीप शिकोया फुडल्या बुधवार दीस. आमेन. Amen. Amen. Fully Budwara, brother, you're in Bombay, no? फुडल्या बुधवारा दीस कित्याक? 30th, 1st, 2nd, you are. ना नोव्हेंबराची. Oh, okay. Praise हांव God. गोंय आहा. This is October, no? बॉम्बेचो रितीर हा फकत नोव्हेंबर डिसेंबर 27 to 2nd डिसेंबर. Next month. Praise God. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. Praise God. Thank you, brother. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. God bless God bless you. ब्रदर. कोणा testimony? येस. Testimony सांगाय कोणाची हवं Johnny Nana? असा Testimony. टेस्टिमनी मुजी मरे एकलो आमचो स्टाफ Hmm. आणि तो स्टाफ म्हणल्यार लाईफ आहात तुम्ही आता ओके वो स्टाफ Yes. लायक ऑलरेडी त्रासान पडलो आहा तेजी चूक आहा त्या भुरग्याची आणि तेजे वयल्यान एक सेक्शुअल हॅरेसमेंटाची तेजे केस जालोली ह्या भुरग्याचेर हो क्रिस्तांव भुरगो पूण हांवें देवा लागीं जायती मागलो आहा तेजे पासत आयज तो भुरगो म्हणजे बोले येयलो आनी तेका एक लेटर येयला सेक्शुअल हॅरेसमेंट केसींतल्यान हे भुरग्याक आनी तेगे स्टेट चोयल्यार न्हू सामकी अशी करून भिरांकूळ अशी पूण हो भुरगो मुखार सोरना पूण आमी फकत मागया ह्या भुरग्या पासत देवान तेजें मन बदलूं Hmm. कित्याक तेजे आयज तो तेका एक लेटर येयला आनी तो लेटर आमगे ऑथॉरिटी दाखोवपा येयलोलो आनी तो आतां जाय तेश काय एडवोकेटान बोले हिंगा थिंगा भोंवता कित्याक तेका सर्विसीचे तेका मातशें हें येयला आतां तें येयना जावपा आमी मागया कारण हे भुरगो जस्ट 3 वर्सां जालीं कामां लागल्या भुरगो आहा हो भुरगो Praise आनी God. तो एक आतां व्हडले हितून पडलोलो आहा आतां तेका हांवें देवा उतर दिलें देवा जेसीआयमांतले वॉरियरा हेल्पलायन तेका नंबर दिलो कॉल Hmm. कर तेंकां आनी ती तुका हें करतली हांवें सांगपा आहा तें हांवें सांगलें पूण मुखार येयना
ओय हांव कोत्ता म्हणटा पूण तेणे आतां येवपाक जाय न्हू कित्याक आजून तेणें फोन करूं ना डिड यू कॉल नो म्हणटा म्हाका सांगता आयज ऑफिसा इश्ट मातसो पास जालो तेन्ना आनी म्हजे बोले मागीर हांवें प्रेज यू जिजस थँक यू जिजस म्हणीत राव म्हणलें जाप पयना तेच्या तोंडांतल्यान बाबड्याचे आतां सामको बियोन आहा पूण कसली पातकान पडलो तेन्ना बाबड्या एक ताळणी अशी येयली तेका पूण देवा उतर तेका हांवें दिलां पूण देवा उतरा कडेन तेणे मुखार सरप आमची मागणी ह्या भुरग्याक पावोवंक आमी मागया ह्या भुरग्या पासत प्रेज गॉड देवाच्यान जायनाहलो कांय जायना न्हू देवाको जायनाहलो कांयच ना प्रेज गॉड आमच्या भुरग्याक आमचीच भुरगो म्हणोन आमी सगळी आमी त्या भुरग्या पासत मातशें मागया ह्या दिसांनी मागण्या धरपाचें हय कित्याक हो भुरगो कसले ताळणी करिना जावपाक कित्याक तेका चोयल्यार न्हू आयज म्हाजी माय जेजूस तूं म्हाका पाव प्रेज गॉड प्रेज गॉड हय मागीर मागण्या धरल्या तुका हय पिक्चरा पासून हांवें तकलेंत देखून काडलें तेका आनी अशें कोन्न जेजूच्या हातीन घायला जेजू तूंच ह्या भुरग्याक राखतलो आनी सांबाळटलो म्हणोन ह्या भुरग्याक प्रेज गॉड आनी कोणागे आहा टेस्टिमनी लावी तुगे आहा कोणाची एक हांव ते दीस सांगतालें की आमी ह्या दिसांनी जिबेचे भाशेन आमी प्रे कोत्ताय जाते भाशेन सिस्टमॅटी होय आनी जायती भयणी कोणा जाते भाशेन ती प्रे कोत्ताय आमी एक वद्दे वर अशी आनीक सांजे एक वेळार आनीक एक कितें जालें म्हाका एक म्हयनो कोल्ड आहलें कॉफ आहलें कोल्ड गेलें म्हणल्यार ती कॉफ ड्राय कॉफ अशें उरलें ऑलमोस्ट लायक 3 weeks कंटिन्युअस म्हाका तें कॉफ जातालें आनी हांव कितें म्हणून सांगकोन हांव लायक तें लायक येनू आहलो अशें लायक कम्फर्टेबल अशें जालें अशें तितूंच लायक नॉर्मल आसलें कांय हें अशें आसना डिस्टर्ब वरीड आसना हांव बट हें आनी कंटिन्युअसली तें म्हाका जातालें एक टायम येतालो की चड जाता तें ड्राय कॉफ आनी ते दिसा आमी एक दीस सांगसा प्रे कोत्तालीं त्या टायमार म्हाका कॉन्स्टंट तें कफ येयत रावलें आनी म्हाका तितून राग येतलो हांवें तेदोन तें रिब्यूक केलें लायक आय जस्ट कर्स दॅट कॉफ आनीक तेच टायमार वेन आय डिड दॅट ती अथॉरिटी आमची देवान दिलो आहा ती अथॉरिटी घेवन जेजूगे नांवान हांवें तेका रिब्यूक केलें दॅट डे 4 दीस जाले आसता 4-5 दीस ते हेका हें आनी तेच फाटल्यान नेक्स्ट मॉर्निंग देखून म्हाका ती कॉफ दिसपडना ते भाशेन कॉन्स्टंट आसता ती सो इट हांव कितें ओय एश कोन्न धाकलें जायत जाता एश केलें तें स्क्रिप्चर म्हणलें जालें तें ओके हांव तें सांगो सोदना बट हांव कितें सांगो सोदिता की देवान जी आमकां अथॉरिटी दिलो आहा आमकां जी पदवी दिलो आहा ती आमी जायत फावट आमी विसरताय की आहा म्हूण आनी आमचें सिच्युएशन आमगे तें वादळ मोळां कम्फर्टेबल एश रावताय एश आमी तें घेवन न्हू सो इतू दिसा आहलो अशें लायक थिंक यूज टू जालो अशें कॉफाचें बट ते टायमार I rebuke केलें like I believe that it has left me खरें ती गेली and it was not there anymore so हांव कितें चिंतिता म्हाका कितें पवित्र आत्म्यान उगडास केलें की do not tolerate the evil one तेका आमी मातशें तेका टॉलरेट करपा न्ही ते बोगले येवपाक तेका नेस्ट करपाक टायमूय तेका चान्सूय दिवपा न्ही म्हूण वी हॅव टू या सो दॅट तें म्हाका उगडास येयलें त्या टायमार की जेजून आमकां पदवी दिलो आहा नॉट जस्ट फॉर दीस फिजिकल हिलिंग्स बट कितू हेक लागोन जायत फावट आमी चालण्यां पडटाय तें देखून तेदोन देखून आमकां अधिकार दिलो आहा यूज दॅट अथॉरिटी सो या तें म्हाका ते दीस एक स्ट्रायक जालें अशें की जी पदवी आमकां देवान दिलो आमचे भितर जो पवित्र आत्मा काम कोत्ता आमी जायत फावट आमी यूजू कोन्नाय तें पावर so yes this is what I wanted to share म्हाका शेअर करपा आहलें की कितें फावट आमी चुकताय आमच्या भितर कोण आहा तें आमी इसरोताय म्हणून वी हॅव टू उगडास आमकां दर वेळार आमी कोण आमी कोणागे भुरगीं जेन्ना आमचे त्रास पोस्ट येताय आमी फकत उगडास करूंक जाय की आमी कोण ती देवागे भुरगीं आमचे भितर कोण आहा तो न्हू
येस आमचे भितर पवित्र आत्मा आहा न्हू आनी तेणें आमकां अधिकार दिला सो आनी तुवें तें अप्लाय केलें आपणागे जिवितां आनी तें घोडान येयलें प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया आनी कोण आहा टेस्टिमनी ब्रदर डेरिक केला ते क्रॉस साइड जेदन जॉइन जात कितें आसा का टेस्टिमनी दो आर्गां जेसूक Now lunch break again. ओके प्रेज गॉड तशें कर Praise God. मा कित कोरया का क्लोज कोरया न्हू माय सिस्टर्स नो हय टेस्टिमनी राइट Yeah. क्लोज कोरया मागीर Yes. I mean, thanks are waiting there, sister. कितल्यांकू? हे क्लोज कोन्न मागीर जे कोरया सिस्टर Okay, okay. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमीन मोगळा पप्पा, मी तुका केरीत आर्गां दिता हे वेळार. आयच्या दिसाक तुवें आमकां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां एकठांय केल्ल्या खातीर. बापा तुका आर्गां दिता आजे शिकोवणे खातीर. कशें आमी तयार जावंक तूं आमकां जागृत करीत आसाय. आमचो आत्मो आमचे मन आनी आमचे कुडीचे सोयबा वरवीं तुवें आमकां दिलाय त्या उतरांतल्यान आमी कशें आमच्या जिवितान हें उतर आपणावंक आनी तें पाडूंक येवंक तूं आमकां तें शिकयत आसाय दुनिया. कित्याक तूं जाणाय दुनिया हें तुजें उतर तूं आमच्या थंय उलयता हें उतर दुसऱ्यांकूय मेळून घेवंक. कित्याक सगल्यांनी आपली जिविताची बदलणी करूंक आपल्या मनाची नवसरणी करूंक आनी खरेंच ह्या देवाच्या उतराचेर थीर रावंक पवित्र आत्म्यान जशें तुवें आमकां दिलाय तशें तें दुसऱ्यांक मेळूंक बापा ह्या उतरा खातीर आमी तुका आर्गां दिता. हें आमी मागणें करता जेजूच्या नांवान